तुम्ही पळयता आकाश पालकराचं डेली डोस ओनली ऑन गोवा न्यूज हब. हा शे वारोत ना बरो वारोत ना फ्रेश एरूच ना जाल्यार कितें करपाचे. अरे झाडांच ना. आम्ही वयता वयता ते झाडां मारता. वारो कसो मेळटलो फ्रेश एअर. फ्रेश एअर मेळटली कशी. आणि म्हणटा क्लायमेट चेंज जाला, ग्लोबल वॉर्मिंग जाला. कोण जबाबदार? आम्हीच जबाबदार. आम्ही मेळटा ते झाडां मारता, रोवयना परत. झाड झाडां मारल्या एक झाड सुद्धा आम्ही रोवयना. ते न्हू आता झाडां मारल्यार झाडां रोवपाकूय कळपाक जाय न्ही आमकां. आमी फक्त झाडां मारता, घरां बांदता, कितें कितें डेव्हलपमेंट करता, पण झाडां कोण लायता? कोण लायना. आनी मागीर म्हणटा फ्रेश एअर फ्रेश एअर फ्रेश एअर. अरे मेळटली कशी. कितें करपाचें. भाऊ आनी वयनी सुद्दां म्हणटा पयलीं खंय न्ही तेंच्या भुरगेपणा बीन बरें फिरपा मेळटालें झाडांनी सगळ्या. आतां म्हणटा झाडांच ना, वारो घेवपाक वचपाचें खंय. शी कितें आतां. आतां एक काम करता, हांव तरी सुरवात करता. 4 झाडां घेता आनी 4 झाडां आयज लायता. बरें, तुम्ही झाडां लाया, झाडां जगयात. सेव ट्रीज आणि बरी हवा घ्या. बरें.